मायकल लोबेची 2 हॉटेलां बेकायदेशीर आसात म्हणून टीसीपी खात्यान तांकां कारणां दाखय नोटीस काडला. मात ही हॉटेलां मायकल राजकारणात येवच्या पयलीं बांदिल्ली. नोटीसूय काडून सुडाचें राजकारण सध्या चल्लां. ह्या हॉटेलांक लागपी कायदेशीर सगळीं कागदपत्रां आमच्या कडेन आसात अशें शिवोलेची आमदार आनी मायकल लोबोची घरकान्न डिलायला लोबोन म्हटलां. तांकां जाय तें करूनी अशें विधान तिणें टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचें नांव घेवचे शिवाय केलां. नाव ही इज गॉन पर्सनल सारकें आमच्या बिझनसाचेर गेला आनी सांगता म्हणल्यार ते बागा डेक आनी आमचे नाझरी रिसॉर्ट दीस वॉज बिल्ड इवन बिफोर मायकल कूड कम इन टू पॉलिटिक्स. सो इतले लो लेवल पॉलिटिक्सान तरी आमी वचोंक पावना. आतां ओडीपी सारकें ना परत ओडीपी सारकें पूण बिझनसाचेर जे आय डोंट नो वॉट टू से बट वी हॅव एवरीथींग इन प्लेस. But we should not do that. Politics is not. आयज तोय काँग्रेस पक्षांतलोच पयलीं आतां बीजेपीन गेला मिनिस्टर जालो. अंडरस्टूड न्हू. पावर तकलेर मारूंक फावना कोणाचेच. वयर सगल्याचो वयर बसोन देव पळयता आमकां. दॅट एटलीस्ट फियर यू शूड हॅव. बट आय डोंट थिंक यू हॅव टू गो सो पर्सनल. बट वॉट एवर ही हॅज टू डू लेट हिम डू. वी हॅव ऑल licenses in place.